गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रांत येवकार हांव सुशांत कावस. पळयात खबर विस्तारान. बाणस्तारीच्या माटोळी बाजारा खातीर पोरू कोविडाक लागून सोपो कर घेवंक नाशिल्लो, पूण अंदू पंचायत मंडळ खाशेली बसका घेवन हाचेर निर्णय घेतली अशें बाणस्तारीच्या सरपंचान सांगलें. हे मार्केट 1 सप्टेंबराच्यान उक्तें जाता. 7, 8, 9 आनी 10 सप्टेंबराक माटोळी बाजार भरतलो. जाल्यार पणजी महानगरपालिका वाठारांतल्या गणेश विसर्जन सुवातांचें इन्स्पेक्शन करतले अशें पणजी महापौरान सांगलें. कोविड केशी वाडपाक लागिल्ल्यान 27 एप्रिला सावन बाणस्तारीचें मार्केट बंद दवरिल्लें. बाणस्तारीचो बाजार आदींच फामाद, तातूंत माटोळे खातीर ताका आनीक नामना मेळ्ळ्यात. चवथ तोंडार आयल्या. माटोळे खातीर लोक गर्दी करतले. 7 सावन ते 10 सप्टेंबरा मेरेन खास माटोळेचो बाजार भरतलो. अर्थातच कोविड काळांतल्यो सगळ्यो गायडलायन्स पाळूनच. फकत सोपो कर घेवप काय ना तें थारपाचें आसा, सरपंचान सांगलें. पळयात. जे बाणस्तारीचें मार्केट जें आसा, जें कोविडा खातीर 27 एप्रील 2021 आमी कोविड केसीस खूब वाडोंक लागल्या कारणान आमी क्लोज केल्लें बाजार. तेच आमी गेल्ले मिटिंगेक जे ग्रामपंचायतीन डिसिजन घेतलें, हो बाजार आतां चवथ लागीं आसा आनी चवथीक ओपन करपाचो सगल्यां खातीर. आनी तो बाजार बाणस्तारचो बाजार हो फामाद बाजार आसा आनी गणेश चतुर्थी तेकोन लागीं पावलेली आसा. आनी गणेश चतुर्थी खातीर 7-8 तारखेक हो बाजार सगळ्यांक गणेश चतुर्थीचो बाजार हो जातलो 7-8 तारखेक. पूण आमी जो बाजार आसा रेगुलर जो बाजार फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे, थर्सडे आनी फ्रायडे भरता, तो बाजार 1 सप्टेंबरासून आमी चालू करपा खातीर सगळ्यांक जाहीर हें करता. कारण वेपारी जे वेपार करपा खातीर येतात तांकां सगळ्यांक कोविडाचें नियंत्रण लक्षांत दवरून सगळ्यांक सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून मास्क वापरून वेपार खरेदी करचो. आनी गणेश चतुर्थी जी आसा तो बाजार 7-8 तारखेक भोंवतलो. आमी सगळे पंचायत बाकीच्यो कितें सुविधा जाय त्यो आमी थंय अरेंज करतले आनी सगळ्यांनी हो बाजाराक सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करून हो वेपार करचो. ना, आमचें न्यू बाणस्तारीचें ओल्ड बाणस्तारीचें मार्केट जें आसा तेजें काम फूल स्पिडीचेर चालू आसा. तें काम कंप्लीट जावपाच्या स्थळाचेर आसा. जो आमी ते खातीर बाजार जो शिफ्टिंग केलो, जो हनुमान टेंपल, तो टेम्पररी बाजार आमी शिफ्टिंग हनुमान टेंपल तेच्या फाटल्यान PWDचें ऑफिस आसा, ते फाटल्यान ती एरिया आमी गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतलेली. तो टेम्पररी पिरियडा खातीर आमी थंयच बाजार लास्ट इयर थंयच जाल्लेलो. हे वर्साचो बाजार थंयच बाणस्तारी जातलो. तुम्ही फाटल्या वर्सा टिटो माफ केलो म्हणजे घेवन नाशिल्लो, ओनू बी तशें कितें आसतलें ना? लास्ट इयर आमी टिटो घेवन आशिल्लो की चवथीचोच बाजाराचो आमी टिटो घेवन आशिल्लो. कारण कोविड जाल्ल्या कारणान वेपारी आपलो वेपार विकपा खातीर पयलीं आमचो बाजार क्लोज. खूब मेहनत घेवन कुळाकार आसून वेपार विकपा खातीर जी फळावर म्हणनाका बाकीचो इतर सगळे गणेश चतुर्थी साहित्य लागतात ते विकपा खातीर वेपारी थंय येतात. ते तांकां आमचे टॅक्सा खातीर हें जावन पंचायतीन अशें डिसिजन घेतलेलें की तेंचो टिटो जो आसा हे वर्सा घेवपाचो ना. आमी हेवूय फावटी आमी डिसिजन पंचायत आतां डिसायड करतली. अजून आमचे कडेन डिसिजन जावना, पूण 7-8 तारखे आसा. 1 तारखेच्यान जो बाजार सप्टेंबरासून चालू जातलो तो रेग्युलर जातलो. मजगती पणजी आनी वाठारांतल्या विसर्जन सायटींचें इन्स्पेक्शन करतले आनी थंयच्यो सोयी गैरसोयी मतींत घेतले. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. पळयात. So now we're inspecting all the Visarjan sites, just looking at general cleanliness, and we were thinking of doing something for the Ganesh as well, like lighting and that kind of thing. It is really best the situation, how these places are. No, so we're doing an inspection today, so we'll find out what the thing. We'll get it done by Ganesh, whatever has to be done. How many places have you visited? Yeah. This is the first one. We're heading to everything else now in Benches. Otherwise, everything is well maintained, or what it is exactly? Oh, I'll know. As far I have to go to those sites. You're still about to inspect. So this is the first one we visited. Now we're going to everything else and we'll check and see what this is. Okay. But we'll get everything done. Another thing is that गोवा 365 खातीर बाणस्तारीच्यान कृष्णा नायक आनी पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. कारण नासतना संस्था आनी संस्थेच्या वांगड्यांचेर आरोप करून संस्थेची बदनामी करप्यांचेर आमी अब्रू लुकसाणेचो दावो दाखल करतले, गोमंतक भंडारी समाजाचो नवो अध्यक्ष अशोक नायकान सांगलें. ही केस समाजाच्या मार्फत घालतले अशें अशोक नायकान सांगलें. हिशोब आनी हेर गजाली तुमकां जाणा जावन घेवपाक जाय जाल्यार आमसभा आफयात, नाजाल्यार समाजाच्या कचेऱ्यांनी वचून चवकशी करात, पूण नाका जाली कारस्थाना करूं नाकात अशें ताचें म्हणणें. फाटलो जो पळय कितें आमचेर एकाउंटा संबंधी आरोप जाल्ले ते सगळे आमी ह्या हितून घातलेले आसा आनी सगळ्यांनी ते ऑडिट स्टेटमेंट 2021
प्रगती संकुलाचे 19-20 आणि 20-21 हे सगळे ऑडिट पास जाल्ले केल्ले आसा आणि त्यानुसार जे कितें आमचे आरोप जाल्ले ते आमी जे आमच्या भंडारी समाजाच्या मुखार दवरलेले आसा. प्रत्येकान ऑनलायन येवन हें आयकलां. जे जे आमचे ऑनलायनीक रजिस्टर जाल्ले तेणी हे सगळे आयकल्ले आसा आणि आतां हांगासर कसलोच प्रश्न आमचेर दाग दवरी सारको उरूना कित्याक आमी सगळो हिशोब तांकां दिल्लो आसा. समाजान आमी येयल्या हे नितळ मनान येयल्ले आसा. आमकां फटींगपणाचें की पयशांचें कसलेंच इच्छा ना. आमी येयले ते समाजाचें काम करपाक. अशें आसतना 3 वर्सां किंवा 2.5 वर्सां काम जातकच एक कोणी तरी बलतत मनीस येता आणि आमचेर FIR रजिस्टर करता पणजे आणि म्हाका 2 जावन 3 जावन 23 मिनटांनी कॉल लेटर येता पुलिशेंतल्यान आमच्या ऑफिस आसा पणजे आणि हांव रावता फोंड्या. दैवसोगान त्या दिसा आमी एडवोकेटाक वचपाक जाय म्हणून वाटेर हांव बायपासाचेर ओल्ड गोवा आशिल्लो. आमच्या क्लार्कान सांगलें मनीषा तिणें की तुमकां एक लेटर येयला म्हणलें उगडून सांग. उगडून वाच सांगता की तेणें उगडून वाचतकच केन्ना येयला तर 3:23 येयला आनी म्हाका 4 वरांचेर आपयला. म्हाका आमचे उपाध्यक्ष देवानंद नायक, जनरल सेक्रेटरी फकरू भटजीकर, सेक्रेटरी कृष्णकांत गोवेकर, तेजे नंतर आमचो सुनील नायक आणि आमचे रामराव वाघ हो एका बाबड्याक बेश्टो दिवपाक वळखीना आणि तो हरशी आमच्या सेंट्रल कमिटींत नाच. तशें आसतना मुद्दम खंयचे तरी तेचेर हें घालपाक मुद्दम आरोप करपाक लागून ताका इनवॉल्व केलो आणि आमकां थंय जवळ जवळ पणजे पुलीस स्टेशनार 6:30 वरां दवरले. हांव म्हणटा की हे लोकांनी कोणचे आमचे बांधव आहा तेणी म्हाका आणि आमचे 5-6 मेंबरांक एक्झिक्युटीव कमिटीच्या मेंबरांक भंडारी समाजाक तुमी दवरुना. जर 5,29,000 गोंयचो जो समाज आसा तांकां तुमी पुलीस स्टेशनार दवरले 6 वरां आणि प्रत्येक भंडारी बांधव असतो तेजो जाप विचारतलो टायम आसा आणि हेका लागून तेंचे कोर्टात आमच्या पुलीस स्टेशनार कांय सिद्ध जालें ना. कांय सिद्ध ना जालें म्हणून तेणी ही कारवाई करपाची स्टॉप केली. म्हणटकच फाल्यां सकाळी कोणी येतलो, कोणी भंडारी समाजाचो हिशोब विचारतलो, कोणी म्हणटलो तो फ्रॉड केला, अकाउंट बंद कर की सोसायटी रजिस्टर ना, हे गोष्टी खंयचेय मनीस येवन विचारूंक शकना. तुमकां गरज आसा जनरल बॉडी घेया, जनरल बॉडीन तुमचे क्वेश्चन अकाउंट्स कितें आहा ते विचारा, आमी तुमकां सगळें दिता. ना पणजे आमचे ऑफिस आसा, तालुक्यांनी आमचे ऑफिसां आसा, तांकां तुमी कंप्लेन दिया की हेजी इन्फॉर्मेशन जाय म्हणून. कोणी मोसंबी आनी सत्तरकार येयले म्हणून आमी तांकां हिशोब दिवचो ना. आमचे संस्था रजिस्टर्ड जाल्ले आसा 1965. 1965 रजिस्टर्ड जावन आज 45 वर्सांनी हे लोकांक याद जाली की संस्था आमची रजिस्टर ना म्हणून. त्या वेळाची जी संस्था आमच्या जाणटेल्यांनी केली ते बुद्धवंत आशिल्ले, ते जाण आशिल्ले की हे लोक आतां फुडें कितें तरी जावपाचें आहा म्हणून तेणी वेवस्थीत रितीन ही घटना आमची बरयली आणि ती रिन्यू करून 15 पासून 2015 आतां ह्या लोकांक याद जाली आणि म्हणून आमी तेंचेर डिफॉर्मेशन केस घालपाची आसा. आमी ऑलरेडी तेचेर डिसिजन घेतलेलें आसा. 28 जाण आतिश पंद्रेकार आणि 27 अदर्स हेंकां सगळ्यांची जी ह्या आमी केस जी घालतली डिफॉर्मेशन केस समाजा मार्फत वयतली. तुम्ही मागीर तांकां रिप्लाय दिया. कित्याक लागून करता की हेजे फुडें कोणी मनीस येवन आमचे सारके जे हे मनीस आसा सगळे क्लीन टायटल आशिल्ले तांकां जर तुमी असो हें दिवन आमकां त्रास करता सारकें जालें जाय. हीच न्ही हेजे फुडें कमिटी येता ते सुद्दां ते अशेंच निर्णय घेतले. आयज एक उमेद दिसता की आयज जे आमचे ज्ञाती बांधव सगळे ऑनलायन कनेक्ट जाल्ले, जवळ जवळ 1000 वरांचे वयर कनेक्ट जाल्ले. तेंच्यांनी आयज आमच्या अध्यक्षाचें काम पळोवन अध्यक्षाक जे आयज अध्यक्षाच्या लिडरशिपीन जे आयज समाजाचें काम चलता ते पळोवन
आनी एक 3 वर्सां आमकां एक वावर करपाक एक संदी दिल्या. म्हणून आमच्या सगळ्या बांधवांचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आयज आमचो अध्यक्ष धडाडीचो आहा तेजेय हांव अभिनंदन करता. कित्याक आमचेर तेज्या अध्यक्षा खाली आमचेर आरोप खूब जाले, पूण आरोप जे करणारे आहा हे सध्या पयलीं तेणे आपले पळोवपाक जाय आनी मागीर दुसऱ्याचे काडपाक जाय. तेणी स्वताचे पळोवपाक जाय. तेंची जर हिस्ट्री पळोवपाक गेल्यार उलोवपाक जायते आहा, पूण समाजाक आमकां चवाट्यार घालपाचो ना म्हणून आमी इतलो तेंप ओग्गी रावले. आमी प्रेस कॉन्फरन्स सुद्दां घेयनासले. तेन्ना चडांत चड हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळे समाजाच्या बांधवांक. कारण आमकां आनीक 3 वर्सां संदी दिल्या आनी आमचे जे 17 जाण वांगडी आहा, आयज आमच्या बरोबर जनरल सेक्रेटरी आहा फुकरू पणजीकार, तशेंच आमचे ट्रेजरर चोगुसो आहा, मागीर जॉयंट ट्रेजरर आहा सुनील नायक, मागीर सेक्रेटरी आमचो कृष्णकांत गोयकार आहा, एकनाथ तारी आहा आनी बाकीचे जे मेंबर आमचे आहा, म्हणजे आमची टोटल टीम 17 जाणांची आहा. आमी इतले बरें काम करता हें काही लोकांक पळोवपाक जायना. हेज्या पयलीं 6 वर्सां जे कमिटी आसली तांकांय 3 वर्सां त्या टायमार आमी मेंबर आसले, तांकांय आमच्या बांधवांनी 3 वर्सां एक्सटेंशन दिली. तेन्ना परत एकदा हांव आमच्या सगळ्या बांधवांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां एक काम करपाक एक आनीक संदी दिल्या. तशेंच आमच्या अध्यक्षाचे परत एकदा अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत कोरोनाच्या डेल्टा प्लस व्हेरियंटाचो पयलो दुयेंती मेळ्ळो. ह्या दुयेंतीची भलायकी आतां बरी आसा. भलायकी संचालनालयान म्हायती दिल्या. मजगतीं सोमारा कोरोनाक लागून 3 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 59 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 118 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 1.4% आसा, जाल्यार दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.65% आसा. सद्याक 883 सक्रीय दुयेंती आसात. सोमारा 13 दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती केले, जाल्यार 6 दुयेंतींक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. प्रभुनगर फोंड्या मिशन महिला सबलीकरण नेटान चल्ला. आदर्श तोरसकारान हे वर्ग सुरू केल्यात. शिवणकाम, वस्ती तयार करप अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली शिकोवपाक लागल्यात. ते भायर बेकिंग वर्ग, केक तयार करपाकय शिकयतात. थळाव्या बायलांनी ह्या वर्गात सक्रिय सहभाग दीत आपली आवड दाखोवन दिली. सोमारा केक बेकिंग क्लासाची कार्यशाळा जाली. तातूंत माशेल, तळावली, प्रियोळ, फोंडेच्यान बायलां वांटेकार जाल्लीं. दोनूय बॅचींनी मेळून एकूण 79 जाणांचो आस्पाव आसलो. आतां मेरेन पुराय गोंयांत 250 परस चड बायलांक लाव जाला. पळयात मनीषा नार्वेकारान करून दाखयल्लें प्रात्यक्षिक. So hi, my name is Manisha. I've done a basic red velvet cake using very basic ingredients that we have at home. So what goes in it is basically flour, then sugar, our sunflower oil, and natural cocoa. But here I have used Dutch processed cocoa powder along with some red color, and I've just designed it and decorated it basically with white chocolate and some roselets. That's it. Creating some ripples. ह्या शिबिरात मनीषा नार्वेकारान दाखयल्ले कांय पदार्थ बायलांनी करून पळोवपाचो यत्न केलो. केक तयार जाले उपरांत सगळ्या बायलांक इतली खोशी जाली की सोमतेच सगळ्यांनी बर्थडे सॉंगय गायलें. आणि हसत खेळत चलिल्ल्या ह्या शिबिरात दोतोर श्रीशान आपले मनोगत उक्तायले. पळयात. आयचो हो वर्कशॉप जो आसा मिशन वुमन एम्पावरमेंट थ्रू आयचो हो 10वो वर्कशॉप आनी आयच्या ह्या वर्कशॉपाक ऑलमोस्ट 30 जाण पार्टिसिपंट जाल्ले आसा. खूब प्राऊड दिसता, फिलींग येता की पार्टिसिपंट प्रभुनगरूच न्हू की मार्सेल, मागीर तावलेच्यान येयल्ले आसा, मागीर आमचे मडकयच्यान येयल्ले आसा, प्रियोळच्यान येयल्ले आसा. सो आयचो हो 10वो वर्कशॉप आनी हो जो वर्कशॉप आमची टिचर जी आसा मनीषा नार्वेकर आनी ही सुद्दां पेंजिमच्यान हांगा शिकोवपाक येयला. आनी जे 2 दिसां भितर जे तिणी 4 डिफरंट व्हरायटीचे जे केक शिकयले, रेड वेल्वेट केक, मागीर आमचो व्हॅनिला केक, बटरस्कॉच, करेक्ट, स्ट्रॉबेरी केक. सो हे 4 डिफरंट व्हरायटीचे केक शिकयले, लेयर्स कशी करपाची. सो ऑलमोस्ट खूब जाणांनी बरो इंट्रस्ट घेतलो आनी म्हाका अशें दिसता की येणाऱ्या काळान ते घरान करून आमी बिझनेस सुद्दां स्टार्ट करतले अशी म्हाका अपेक्षा आसा हेंच्या कडल्यान.
आता आमचो नेक्स्ट जो आसलो प्रियोळा जातलो आमचो क्लास जो आमी नेक्स्ट सॅटर्डे संडे कवर करतले. सो आमच्या हे मिशन वुमन एम्पावरमेंटचो जो पर्पज जो आसलेलो की डिफरंट टायप्स ऑफ क्लासेस दिवप, नॉट ओन्ली केक क्लासेस, हँडीक्राफ्ट, हँडलूम, हे सगळे क्लासेस दिवन सगळ्या वुमन्साक एक एकठांय करप आणि एक बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी त्यांच्या फुडें हाडप, सो दॅट सगळी वुमन्स जी आसा ती आपल्या इंडिपेंडंट रावतली. आणि हांव जस्ट आमचे वासंती मॅडम जी आसा, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट की आपले घर दिवपाचे स्वता जे क्लासेसा खातीर. आमी सगळे जे क्लासेस जे आसा ते वासंती शेणवी जी आमची प्रभुनगरची अध्यक्ष जे आसा, ऑलमोस्ट 10 महिला मंडळ ग्रुप हँडल करता, तिणे आपले हे घर दिले हांगा आमकां. जस्ट सगळे विदाउट एक सुद्दां तिणें काय हे करूंक ना, कितें चार्जीस लावना, पण शी इज लायक व्हेरी सोशल एक्टीव आसा. सो तिणें एकदम सपोर्ट केलो ह्या मिशनाक. तशेंच हरीश बाब आमचे आसा. सो आमची एक एंटायर टीम आसा, मानसी आसा, मागीर स्मिता आसा, आमची व्हडली टीम आसा. सो आमी जे कितें करता ते मेळून करता अशें सांगून हे करता. Hi, myself Dr. Ashleisha. Today and since yesterday we studied 4 cakes from Manisha ma'am. She taught us today red velvet cake, and last day yesterday chocolate cake, and white ganache, chocolate ganache, and whipping cream. She's taught us very beautifully and very tasty cake. She makes very tasty cake. Thank you. Now you can prepare this cake. Yes, I will definitely try it at my home first. Then I will give. Thank you. Okay. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोगास.